आमगेलोट आता JSB सेवा मंडल हांगा हे भारी एक गर्दारी एक गणेशोत्सव चलता आसा. हे गणेशोत्सव चोलका जाल्यार ह्या गणपतीक विशेष रुपारी आराधन करता आसले हांगाचे एक प्रधान अर्चक जावन आशिल्ले आमगेले विजय भटमाम आमगेलोट आसाची. काल तुम्ही गणपती विशीं प्रमस्त माहिती दिल्या. आज हांगा इतली लक्षगटल्यान येवन जनान भोरका जाल्यार गणपतीले कारणीक ते कारणीक जावका जाल्यार हांगा जावका आशिल्ले एक धार्मीक विधिविधान आसच्या पुरो प्रत्येक मूड गणपती आसच्या पुरो रंगपूजा आसच्या पुरो दीपालंकार आसच्या पुरो कसं पुरे ह्या 5 दिवसांतू धार्मिक विधिविधान वैदिक आदांगेल कसं पुरे चलता म्हणून एक आमगेले वीक्षकांक एक माहिती दिवका आशिल्ली. श्री हरी गुरुभ्यो नमः. आमगेले गणपती म्हळ्यार ताका आमगेले सुधींद्र स्वाम्याल्या आशिर्वादान प्रारंभ जालोलो. तशीच आमकां मात्र न्ही आमगे सगळे समाजाक जाल्यार ते एक विशेष जावन आशिल्ले महाचैतन्य म्हळ्यार माधवेंद्र स्वाम्याल्या ते जिवंत वृंदावन आमी थंय देखूनची काल सांगिल्ले पळय थंय देखूनची प्रार्थना करून आमी देवान करची ती मृतिका थंय दवरून आनी एक नाल्ल तेजी स्वाम्याल्या वृंदावनाल्या दवरून हांगा हाडून तो देवाल्या पोट्टान तोची नाल्ल आसता. जाल्या निमित्त माधवेंद्र स्वाम्याल्या परिपूर्ण अनुग्रह आमगेल्या ह्या स्थानारी आसा. आमगेल्या स्थळाक आमी सुकृतींद्र नगर म्हणून नांव दिलेलें आसा. जाल्या निमित्त हांगा येताल्यांक पुरा सुकृत जावन संद जावका आमकां माधवेंद्र स्वाम्याल्या आनी वरदेंद्र स्वाम्याल्या वरदेंद्र तांगेले ते आमकां आशिर्वाद आसा. जाल्या निमित्त हांगा आमी कसल मागून घेतात की त्या तशीच जाता मुखार वर्स येवन तांणी तांगेल्या कसले आमी पोर मागून घेतले बट माम तुमी नव्या मना सांगून घेतल्या अशी ते जालेलें आसा. ते समर्पण करता म्हूण तांणी येतात. जाल्या निमित्त मुख्य हांगा समर्पण करची म्हळ्यार तुलाभारा सेवा ती एक व्हडली विशेष हे जावन आसा. सदां आनी कसं म्हळ्यार 2 वर्स तुलाना हांगा तुलाभार सेवा नाशिल्ल्या तशें देखून ह्या फाटी एक रेकॉर्ड हंतू तुलाभार सेवा जाता असं म्हळ्यार माहिती आयली आमकां त्या विशयार एक ते कशें म्हळ्यार प्रति वर्स सांगून घेता ती. आतां 2019 आमगेले चवथ जाता नंतर कोण कोण कसले सांगून घेतिल्ले आसल्यार देवा तांणी सतत म्हळ्यार फोटो दवरून कसलेय आमगेले गणपतीला तांणी तांगेले घरकडे तांणी आराधन करतात. आमी हांगा प्रसाद दितना तांकां सांगचें आसा तुमकां कसलेय तापत्रय आसल्यार तुमी देवाल्या उडगास काडा. देव तुमकां खंडिता पावता. तुमकां देवालय विश्वास आसा म्हळ्यार विश्वास हो फलदायका म्हणलेलो आसा. जाल्या निमित्त तुमकां विश्वास आसल्यार तो खंडीत तुमगेलो फाटीबला राबता. तुमी खंयचेय देशांत कितलेय दूर कसले आसले की तागे कृपा कटाक्ष ते सगळेची जगत तयारी आसा. जाल्या निमित्त तुमकां तो केन्नाय सोण घालना. विश्वास आसल्यार केन्नाय सोण घालना. आनी सकाळ तुला हांगा कसा कार्यक्रम जाता बट मग हांगा सकाळी प्रारंभ जावचे म्हळ्यार आमगेले निर्माल विसर्जन आनी तेच वेळार हांगा आमगेल्या गणहोमाचे कार्यक्रम जाता. गणहोम जाता ताका अष्टोत्तर कितली नारळाच्या गणोम जाता नित्यांतू नित्यांत आमगेले 5 दिवसांतू एक सादारण 30-32 हजार गणहोम जाता. 32,000 म्हळ्यार 32,000 5 दिवसांतू सरासरी जाता. सरासरी काडल्यार एक दिवसाक 7,000 6,500 दिसाक 7,000 गणहोम जावचे बोश हांव आयकला प्रकार एक आमगेल्या गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे एक गणेशोत्सव म्हणून सांगेत. तशी ती सहस्र मोदक हवन जाता. आयच्या दिसाक म्हाका 10 सहस्र मोदक 10 जनाले आशिल्ले ते जालेले आसा. पुरो आतां आनीक व्हरून घेवचें आमी करची कांय ना म्हळ्यार तितलें आयकतनाचें आमकां मनान तुका जाता की ना म्हणून जाल्यार एक पंदा सूर केलें की ते कशें जाता म्हणून आमकां कळना. देव करून घेता आमकां तें पळयल्यार मागीर इम्पॉसिबल टास्क की म्हूण अशें दिसता जाल्यार तो पॉसिबल करून घेता. एकदम आमी मस्त चिंत करून मस्त प्लॅनिंग करून हाजे फुडें एक 2-3 म्हयने फुडें लागात. एक वर्साची प्लॅनिंग आसता म्हणलें की जाल्यार एक 3 म्हयने फुडें लागात आमकां. तातू हॅवी प्लॅनिंग करून कशी करत इतले पुरा आमी विचार करतात. आनी गणहोमा नंतर आनी कसं आसा गणहोमा नंतर म्हळ्यार आमगेले हांगा महापुजा
महापूज जाता. महापुजे म्हळ्यार सकाळी आमी कोण दवरता ती मागीर तुलाभारेस प्रारंभ जाता. मोदक सकाळीचे मोदकाचे नैवेद्य करून ते मोदक नैवेद्याचे प्रसाद दिता ती. मागीर महापूज जातरी मूड गणपती पूज जाता. मूड गणपती पूज जाल की महामूड गणपती पूज जाता. आयच्या दिसाक 12 जाणां महामूड गणपती आसा. एक मूड गणपती म्हळ्यार आमी 101 नारळ बेतून तेजे दशमांश म्हळ्यार एक नारळाची पंचकदाय करून ते पुरा ते मांडून ताजे एक मूडशे करून तांतूं देवाले आवाहन करून आमी करच्या. तशेंच महामूड गणपती म्हळ्यार 1101 नारळ बेतून आमी ताजे एक दशमांश पंचकदायांनी करून दवरून ते मूडशे करून तांतूं देवाले आवाहन करून पूज करचें. मूड गणपती जातरी महामूड गणपती जातरी कडेरी सांजेक दिपाराधन जाता. आमकां स्वाम्यांनी आमगे समय मंदिर स्वाम्यांनी सांगिल्ले प्रकार ते दिपाराधन करतना चिकेची लायट आनी काण दिपाचेच उजाडार कोरता म्हणून विजय भट मग गोतच तुमकां हांगाचे गणेशोत्सव प्रधान अर्चक गणपतीला तांणी बिझी आसाची मध्यंतू आमी तांगेले उलोवचा प्रयत्न केला जाल्यार अनेक पुजे निमित्त तांणी वचूंक जाल्ले अनेक 4 दीस टायम आसा तांगे लागीं अनेक वैदिक विधी विधान कसा पुरे चलता तांगे लागीं आमी मुखार सून निमगुचाक खंडित प्रयत्न करताची. नमस्कार.